आयज ही बस जी हांगासर आमच्या शॉपान जी घुसल्या ती नेसले कंपनीची म्हाका दिसता ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो काय कितें केला काय न्हिदला तो खबर ना म्हणटा तो डायरेक्ट येवन आमच्या आंब्याचेर मारले आंबो नासलो जाल्यार शॉपान वयतलो आणि कंपाऊंड वॉल उडयला आनी आंबो डॅमेज केला आनी भितून बसलेले कंपनीचे कामगार आहा तांकां कोणाक पांयांक लागला ड्रायव्हराकूय थोडो मार लागला अशें आयकलां अजून ओनर कोण तो येवना आनी हे ड्रायव्हर जे आहा न्हय ते नेस्ले कंपनीचे रातचे ते हरचे सुद्दां म्हणून तांकां हें ना शिस्त ना अशें पुलिसांनी बी तांकां रातचे पळोवन तांकां शिस्त शिकोवंक जाय कित्याक तर ते रातचे एकदम म्हणजे स्पिडीन चल्ले हांगासर तुजो नॅशनल हायवे नंबर 1 आसलेलो कितके इंजर्ड जाला खबर ते आतां हांव लेट पावला आतांच येयला हांव तेन्ना आसतले तेंचे डेलीचे म्हाका दिसता 4-5 जाण जातले 4-5 जाण आसले टायम हांगा जातले ते सांगता केन्ना जाल्लें म्हणजे एक अर्दे वर जातले अर्दे वर कितें जालें ते ड्रायव्हर आहा पळय तेका नाका लागला मरे फुटला खंय आनी ते फाटल्यान मदीं कोण पडलेले पळय एकटो तो पांय मोडला आनी ते तोंड फुटला तांकां ते भायर बसयल्ले तेन्ना आमी हांगा येयल्लेले तो कोण म्हणलो भितूतलो कामाक बशीन आसलो तो बस ओवरटेक करतना डायरेक्ट मारली म्हणलो कंट्रोल लूज जालो ते हे कितें म्हाका सांग कितें केलें भितर खबर आहा लोक आसले रे एक जाण 10 जाण आसा बाकीच्या कोणाक लागला बाकी चड कोणाक लागूंक ना एकटे पांय मोडला म्हणटा आनी ते एकटे लागले तुम्ही पळयतात GNH.